पयर म्हाका एक दीस फोन आयलो पत्रकाराचो, म्हाका विचारलें आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी एक स्टेटमेंट केला की मराठी जर पत्र आयलें ताका मराठींतल्यान उत्तर दितलें, हें बरोबर आसा काय म्हाका विचारलें. हांवें सांगलें अर्थात बरोबर आसा. इंग्लिशीन जर पत्र आयलें आमी इंग्लिशीन उत्तर दितलें, मराठीन जर पत्र आयलें मराठीन उत्तर दिवपांत कितें चुकलें, कांय ना. ताजेर तागेलो प्रश्न आशिल्लो की राजभाशा कायद्याक धरून आसा काय म्हणून. हांवें सांगलें धरून आसा, पूण राजभास कायदो हो कोंकणी खातीर आसा. राजभास कायद्यांत एक भाशे परस दुसरी भास आसना, खंयच्याच राज्यांत ना. ताजेर ताणें विचारलें राजभास कायदो बदलपाची गरज आसा काय म्हणून. ताजेर म्हाका दिसता त्या हातूंत हांव ट्रॅप जालो. म्हणजे हांवें ताका सांगलें हय केन्ना तरी बदलपाकच जाय, पूण खऱ्या अर्थान म्हाका सांगपाचें आशिल्लें राजभास कायदो जो तयार केला तो इम्प्लिमेंट करात पयलीं. ते इम्प्लिमेंट जायना हाजी म्हाका खंत आशिल्ली. दुसऱ्या कोणी जर एक स्टेटमेंट केल्लें जाल्यार आमकां व्हडलें जातलें आसलें. भाई सारख्या एखाद्या जबाबदार व्यक्तीच्या हातून मराठीचें हे स्थान हो जो आमकां चड म्हणजे काळजान जे हे जालें दुख्ख ते राजभाशे हातून आसूं म्हणजे सहभाशा आसूंक फावना म्हणून मान्य आसा की समन्वयाची भुमिका घेतलेले अशे तरेचो विसंवादी सूर येवपाक जायना. पूण जेन्ना काल पर्यंत तूं म्हाका म्हणटालो कोंकणी आनी मराठी एकूच, कोंकणी ही भास आमकां मानवता, मराठी ही आमची भास, आनी अकस्मात आज हांवें एक स्टेटमेंट करना पळय कोंकणी मराठीची बोली म्हणपाक लागलें. काही जाण बोली म्हणटात, पण कोंकणी बोली म्हजी म्हणटात न्ही, हो आमी भितरलो सूर पकडपाचो. एक तितले तरी आसा की नाल्यार कोंकणीक विरोधच कर, कोंकणी हांगा नाका अशें हांगा कोण मराठी ना. समन्वयाची भूमिका सामकी गरजेची, पूण समन्वयाची भुमिके खातीर राजभास विधेयकाची गरज ना अशें म्हगें म्हणपाचें. राजभास विधेयक इज टू सेफगार्ड द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, स्पीच कम्युनिटी म्हणून दिल्लें आसा. म्हणटकीर आज आमकां आमच्या लोकांक जर नोकरी जाय जाल्यार कोंकणी जाय म्हणटा तें बरें आसा. कोंकणी बरोबर मराठी डिजायरेबल मराठी जाय म्हणटा तेन्ना हुस्को दिसता की हें कित्या खातीर मदीं आयलें. तेव्हा एक स्टेप जर भाई सारखे मनीस ना बुवा आपण ते स्टेटमेंट अनावधानान झाली अशें जरी पयली एक सुरवात जरी केली आणि काही काळ आमी कोंकणी आणि मराठी दोन्ही भाषांतल्यान आमचे गोंयकार कशे बरयतले, सांस्कृतीक जाका म्हणून की अजून आमचे कोंकणीचे संमेलन मराठी अशें एकदां दिसना की कोंकणी मराठी साहित्य एकत्र येवन कितें जावं शकता. म्हाका जर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनान प्रमुख पाहुणो म्हणून आपयलो आमी त्या पोटान दुखपाक जाय की कोंकणीक मराठीची गरज आसा, मराठीक कोंकणीची गरज आसा.